मार्कूचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें देखून शिसांक आपोवन हाडून ताणें तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात. कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले म्हजे बरी आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थकून पडटले. तर तांचे भितरले थोडे जावन पयस थावन आयिल्ले आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातले. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोळणीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन दिनवासून ते मोडले आनी वांटूंक शिसा कडेन दिवंक लागलो. आनी ताणें लोकांक वांटले. थोडी धाकटुली नुस्तीं तांचे कडेन आसली, तांचेरूय आशिर्वाद घालून ती वांटूंक लायली. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलेल्या कुडक्यांनी 7 कोरोण भरोन काडले. जेवल्लो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडले आनी रोखडोच आपल्या शिसाबोरी होड्यार चडून दालमानुता प्रांतांत गेलो. देवाचें उतर हें.